नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। गोल्डन ग्लोबान 6 वर्सांची 50 कोटी फी भरली। मांडवीत गोपाळकांडाचे कसिनोक लायसनाक वाट मेकळी। मुख्यमंत्री म्हणटा पैसे पडले, आता लायसनाचेर विचार। उसगांवा मार्केट बंद, स्क्रॅप वाल्याचे गुंडगिरी आड लोक एकठांय। पुलिसांचो धाक ना, एक्शन घेवंक जमाना। स्कुलांच्यो बशी चालू, बाकीचो ट्रान्सपोर्ट बंद। काँग्रेस मुक्त गोवाचे काँग्रेस आमदारांनीच घेतला मनार। कांय जाणांची बीजेपी कडेन सोयरीक। 4 सीटांचे काँग्रेस आमदाराकूच पडिल्ले ना, बीजेपीन उडयली धजा। नव्या जुवारी पुला खातीर घरां खाली करात, पेपरार नोटीस। आक्षेकार काचाबूल, लोकांक कसलीच कल्पना ना। कंपन्सेशन पुनर्वसणुकेचे कितें, सरकाराक प्रस्न। महापालिकेत अमृत प्रकल्पा वयल्यान रणकंदन। महापौर बीजेपी नगरसेवकांचे पेटले। आझाद मैदानाचे रोपवेचे काम आडायले। महापौर म्हणटा सरकार करता महापालिकेक बायपास। खेती शेतां वाटा करतात काबार, खेत्यांकय उपद्रवी म्हूण जाहीर करचे। 70तल्या शेतकारांची मागणी। काजू, आंबे, केळी, नाल्लाचे बोणेय दवरिनात। 70त बोवाळ। मडगांवां नावेले दिसा उजवाडे घर फोडी। चोरांनी लुटलो 12 लाखांचो माल। शैला पार्सेकाराच्या घरांतल्यान 1.5 लाख कॅश, 10 लाखांच्यो वस्ती फारायल्यो। गोल्डन ग्लोब कसिनो कंपनीन सरकाराक फाटल्या 6 वर्सांची फी म्हूण 50 कोटी भरल्यात। आता पार्सेकार सरकार 6व्या कसिनोचे लायसन रिन्यू करपाक मेकळो। आदलो खासदार गोपाळकांडाचे कसिनोचे हे लायसन। फाटली सगळी फी भरल्यार लायसन रिन्यू करपाक जाता म्हूण सरकारान हायकोर्टात स्टेटमेंट केल्लो। मांडवीत 5 कसिनो आसात। मुख्यमंत्री लायसन दिवचे ना म्हणिना। सवा आयल्यारूय खंय तो पन्न्यांतलोच नवो न्हय। गोपाळकांडाच्या गोल्डन ग्लोब कसिनोन निमणे आपल्या कसिनो लायसनाची फाटल्या 6 वर्सांची फी गोय सरकाराक भरली। 50 कोटी सरकाराचे तिजोरेन पडले। आता सरकार 6व्या कसिनोक मांडवीत वाट मेकळी करून दिवंक मेकळो। आपणे पैसे भरल्या उपरांत विचार करूया म्हणिल्ले अशें मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार म्हणटा। कसिनो नासलो तरी 6वी बोर्ड मांडवीत कितलीशीच वर्सां जाली आसा म्हूण मुख्यमंत्र्यान शिनाल केले। हांवें ताणें पयलीं पैसे भरचे, मागीर आमी विचार करीन। आमकां पैसे जाय ते आयले, आतां विचार करीन। तूं बेटे कितें म्हज्या तोंडान घालू नाका, ते भरले जाल्यार आमी दितले म्हणून। तें हांव कांयच कमी लेट हिम एप्लाय अ फ्रेश। परत कोर्टान धाडटले। अरे अशें तुका दिसता दुसऱ्यान कोणी एप्लाय करच्या आदी हांवें म्हजो व्यू पॉयंट पब्लिकली सांगप, मागीर कशें जातलें? एक आमच्या तिजोरेन 50-60 कोटी पडले। हरशीं एकूण थंय ते व्हडे उबे आसात, इतले वर्सां ते उबे ना। त्यामुळे अडथळो आमकां कितें करूंक जाय, आमकां गाडी घेवच्यो पडल्यो, ते पडल्यात। त्यामुळे येवनी मरे तितले पैसे, ते पैसे आयले मागीर पळया। आता हे आयकात, बीजेपी सरकारान खंय केन्नाच ऑफशोर कसिनो 5 वयर वचपाक दिले ना। आता कोट्यांनी रुपया भरून घेतिल्ल्या कसिनो खंय दवरतले हो प्रश्न। As regards offshore casinos are concerned, at no point of time 5 number of casinos has been exceeded. That is one. Number 2, at no point of time BJP has ever increased one or more number of casinos. जे पयलींची धुमशाणां आसात तीच रिन्यू करून दिवपाचें काम केलां। 4.5 वर्सां जाली कसिनोचो विषय बीजेपी सरकाराकडे आसा। लोकांक कसिनो नाका अशें न्ही, मात ते मांडवीत नाका म्हूण थियेचो आमदार कांदोळकार सांगता। गेमिंग कमिशनरांनी नेम तयार करपाचें काम चालू आसा म्हूण पणजेचो आमदार सांगता। आमी मांडवीनसून भायर काडचो कॅझिनो हो प्रयत्न केल्लो, पूण भायर काडल्या उपरांत आमी कंप्लीट तांकां एक फावट कोणी इन्वेस्ट केले, एक फावट बिझनस जालो की
आमकां डायरेक्टली बंद करपाक जायना, कांय गोश्टी कोर्टा मेरेन वयतल्यो. दुसरो आमी प्रयत्न केलो की खंय व्हरपाचो, पूण वचत थंय सगळे गोंयच्या न्हंये कडेन तांकां विरोध जावपाक लागलो. ताका लागून हो विशय आजून उरलेलो आहा. लोकांचो विशय कितें आहा, कॅजिनो गोंयांत नाका असो न्हू, कॅजिनो मांडवीन नाका. फाटले जे आमचे हें आसले ते कॅजिनो मांडवीन नाका. आमी आजुनूय ठाम आहा की कॅजिनो आमी मांडवीनसून काडपाचो आमचो विचार जो आहा हो फुडें चालूच आसतलो आनी काडटले. आनी ताका लागून एकूय नवें लायसन्स, नवी परमिशनां एडिशनल एकूय आमी दिले ना. आनी आसा तेही कॅसिनो कशे फेज आउट जातले हाजेरूय विचार चालू आसा. काम चालू आसा. डेफिनेटली मागीर दिसता रुल्स बिल्स सगळे डिटेल्स करचे पडटले. डेफिनेटली आता काम चालू आसा ताजेर. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि विजय चेतन गवस. उसगांवां मार्केट बंद. गुंडगिरी करपी स्क्रॅपवाल्यां आड उसगांवकार एकठांय जाल्यात. मंगळारा सकाळ सावन लोकांनी उसगांव मार्केट बंद दवरला. मात स्कुलांच्यो बसी ट्रान्सपोर्ट चल्ला. भायले स्क्रॅपवाले बारीक सारीक गजाली वयल्यान घरां दुकानांनी तलवारी घेवन घुसतात आनी पुलिसांक कांयच जमना. गुंडगिरी वाडल्या म्हणून लोकांनी एकठांय जावन पुलिसाक जाप विचारली. आम्ही आज लोकांक फक्त निषेध करपा लागून आज फुल तिस्कार आनी उसगांव बाजारपेठ बंद आसा आनी हे उद्या बंद 100% बंद जाल्लें आसा. आमी पुलिसा कडेन मागला की तांकां जाता तितले बेगीन अरेस्ट करा म्हणून. आनी आमी ह्या 4 दिसां भितर आमी आमचे झेडपी सत्यविजय नायक आसा आनी उसगांवचे सरपंच हांकां सगळ्यांक घेवन आमी मुख्यमंत्र्या कडेन वयतले आनी हेजेर योग्य ती कारवाई जावची म्हणून आमी हे करतले. म्हणून आमी पुलिसां कडेन बी मागता की तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन हेजेर कडक कारवाई करून हे ज्यो तलवारी दाखयल्या पळय तांकां अटक करचे. कळ्ळें. आमी आयज शांततेन फक्त निषेध करपा लागून बंद केला आनी ही आमची एक कोर्ट कायम आसतली आनी आमी कोणाची दादागिरी खपोवन घेवपाचें ना. पुलिसांनी आमचे केसी केल्या पळय पूण आमचे सगळे लोक जमाव जावन गेल्ले. तशें आमचे हे नांवां दिल्या पळय ती बेश्टे अशें कोणाक सगळ्यांक वळखणांची नांवां दिल्या. ते थोडे नाशिल्लेच भितर ती नांवां दिल्या पळय ती बोगस नांवां दिल्या. ते आमी जमावान कोणी फोडला ते आमकां खबर ना आनी आमी शांततेनूच सगळें हे करता. म्हणून आयज आमी शांततेन हांगा आसा आनी आमकां सगळ्यांचो उसगांव पंचायतीचो झेडपी सगळे उसगांव पंचायतीचे पंच सगळे सत्यविजय नायक आसूं बाकीचे म्हणजे पार्टी लेवल सुद्दां आमी सेपरेट आसूं पूण सगळे एक जावन ह्या लढायक आमी झगडटले. आमी मुख्यमंत्र्या कडेन वयतले तेन्ना आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी करतले की हे अर्जुन हंचमणी आनी बलराज यांच्या कुटुंबियांक यांच्या सगळ्या कुटुंबियांक तिस्का उसगांव ह्या वाठारांतल्यान हद्दाबळ करचे म्हणून अशें आमी मागणी. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. काँग्रेस मुक्त गोवाचे काँग्रेस आमदारांनीच मनार घेतला. कांय जाण बीजेपी कडेन सोयरीक करतात ही गजाल खरी म्हूण बीजेपीन काँग्रेसीच्या 4 सीटांक जाप दिल्या. काँग्रेसीच्या 25 कलमी 4 सीटांची बीजेपीन धजा उडयली. काँग्रेसीचेच 8तले 6 आमदार 4 सीट जाहीर करतना नाशिल्ले. तांच्याच आमदारांक पडिल्ले ना म्हूण बीजेपीन काँग्रेसीक हिणयले. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचेर कोणी 4 सीट दवरपाची गरज ना. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक लोक येणारे निवडणुकीन फुडले जे एक 4-5 म्हयन्याचेर जी निवडणूक 2017 जेन्ना आमी निवडणुकीक वयतले त्या वेळार लोकां कडसून केल्ल्या कामाची पर्संटेज इन सेन्स कितले पर्संट 4 सीटां वरवीं आमचेर आरोप केल्ले आहा किंवा यू टर्न म्हणत बाकीचे कितें कांय गोश्टी ज्यो तोंडाक येता त्यो उलयल्ल्यो आसा ह्यो सगळ्यो आमी सरकार म्हणून आनी पार्टी म्हणून न्हयकारतात. तांचे जे आरोप आहा हे आमी न्हयकारतात. तांच्यांनी सगळे जे आरोप तितून केल्ले आहा की आमी मॅनिफेस्टोंतल्यो ह्यो गोश्टी करूंक ना ह्यो सगळ्यो खोट्यो सांगलेल्यो आहा. मॅनिफेस्टोंतले आमी अबावट 90% वयर आमचो मॅनिफेस्टो आमी पूर्ण केल्लो आहा. बाकीच्यो कांय गोश्टी आहा आजून आमचो सरकाराचो टेन्युअर सोंपलेलो ना. ह्या कांय गोश्टी ज्यो उरलेल्यो आहा ह्यो येणाऱ्या काळान फुडाराक चालीकूय लागतल्यो. स्वताच्या आमदारांनी वचून विश्वास दवरलो ना. 8तले 6 आमदार काल तांणी थंय फिरकले पसून ना. म्हाका दिसता तांणी स्वताचेच खर पयलीं पळोवचें. काँग्रेसींतले मॅक्झिमम 1-2 जर सोडले जाल्यार हेंच्यांनी आपापल्यो भारतीय जनता पार्टीचीच वाट म्हणून न्हू
वेगळे वेगळे वाट्यो ह्यो तेंच्यांनी निश्चित केल्ले आनी हेच्या फुडें म्हाका दिसता काँग्रेसीचे 2 नाल्यार 3 आमदार सुद्दां येवपाक ह्या गोंयांत खूब मुश्कील आहा. खरें आहा की काँग्रेसींतले 4 ते 5 आमदार हे वेगळ्या वेगळ्या वाट्यांनी वचपाची तेंच्यांनी तयारी केल्ली आहा. सावूनच हांव तेच सांगता. पूण अजून म्हाका काय वयर कितें डिसिजनां जाल्यार म्हाका खबर ना. आमी काय खंयचीच गोश्ट सद्या तरी न्हयकारत ना. आयदर ती मडकयकाराची आसूं आमी डिनाय करिना. पूण तरी आसतना काँग्रेसीचे जे आमदार आहा हेंच्यो ह्यो आपापली चूल सोदपाक लागून खंय ना खंय काँग्रेसींतसून भायर पडपाचें, काँग्रेस मुक्त करपाची जबाबदारी म्हाका दिसता त्या आमदारांनी घेतलेली आहा. हे कितले सिरियसली लोक घेतले. आतां 25 आंकडो मातसो आमकां बरो पडलो. म्हणजे 25 आंकडो आतां मातसो आयडेंटिफाय जालो. त्यामुळे आमकां 25 हे फावटी निवडून हाडचे पडटले. समजलें. तेतूनसून प्रेरणा घेवन आमी 25 निवडून हाडटा. 21 वयले 25 व्हरचेच पडले. हय तितले आमदार हाडचेच पडले. हय. ताणें जर 21 बीन हाडले जाल्यार तितल्यार दवरपाचें आमी. पूण ताणें थोडें इंट्रोस्पेक्शन करचें आनी आपल्या आमदाराचो सद्याच्या विधानसभेतलो हिशोब सांगचो. तेंचे कडेन कितले आमदार आहात ते इतलेंच सांगचें. चल हांव चॅलेंज दिता. आनी जेणे आमचेर आरोप केले ते बहुतेक माजी मुख्यमंत्री आसले. ताणें एक सांगचें आपल्या 5 वर्साच्या काळान, आपल्या 10 वर्साच्या काळान, आपल्या 17 वर्साच्या काळान, आपल्या 18 म्हयन्याच्या काळान हांवें गोंयकारां खातीर ही येवजण एक हाडली म्हणून एक सांगची. बीजेपीचो केंद्रीय सरचिटणीस अनिल जैन सध्या गोंयांत आसा. बीजेपीचे वेगवेगळे संघटना, बूथ, मोर्चा आनी ब्लॉकांकडे तांच्यो मिटिंगी चल्ल्यात. मंगळारा तो बीजेपीचे आमदाराक मेळ्ळो. Well, the government is doing very well. There is a good coordination between party and the government, and same way the people are happy. I think that there should not be any problem in making government again. Congress wanted that the party should, investigate their misdeeds, whatever they have done, bad things, corruption, and party should vigorously find out the causes of corruption. Party will do that. And as far as the other charge sheet is concerned, this is all fake. भारतीय जनता पार्टीचे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अनिल जैन हे गोंयांत आयिल्ले आसात. काल सकाळी पहिली बैठक त्यांची बीजेपी कोर ग्रुपा बरोबर जाली आणि त्यांच्यानी सगळे वेगवेगळे इलेक्शनाच्या दृष्टीन सगळे डिस्कशन त्यांच्यानी केले. मागीर भारतीय जनता पार्टीचे वेगवेगळे जे मोर्चा आसात, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, ST मोर्चा, किसान मोर्चा, मागीर IT सेल, ट्रेड सेल, ह्या सगळे जे त्याचे प्रमुख आसात पदाधिकारी त्यांच्या बरोबर त्यांची बैठक जाली. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. घेऊया एक ब्रेक.